आयोगाच्या बैठकीत आयज फर्स्ट इज द डायव्हर्सिफिकेशन ऑफ द एग्रीकल्चर. हातूर आमकां सनफ्लावर आसतले किंवा पल्सीस आसतले हाजेर डायवर्ट करप हे गरजेचे आसा. तो मुद्दो मांडलो आमी ते करपाक सुरवात केला. त्याच बरोबर आमी एग्रीकल्चरच्या बाबतीत ग्रीन रेव्होल्युशन, व्हाईट रेव्होल्युशन आणि ब्लू रेव्होल्युशन हाजेर भर दिवपाची ठरयल्या आणि 100% इम्प्लिमेंटेशन ऑफ किसान कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड आणि सॉइल कार्ड फॉर द एग्रीकल्चर फार्मर, डेअरी फार्मर, फिशिकल्चर फार्मर हाजेर भर दिलो. न्यू एड्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट कशा पद्धतीत करपाची हाजेर आमी ऑलरेडी केल्या, ते एक्सप्लेन केले आणि फुडलो आमचो प्लॅन सांगलो. ताज्या उपरांत अर्बनायझेशन, इट इज एन अर्बनायझेशन कशा पद्धतीत आमच्यो सगळ्यो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आमी सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटा पासून मार्केट, फिश मार्केट पर्यंत जी सुडाच्या मार्फत कशा पद्धतीत अर्बन डेव्हलपमेंट चल्ला हाजेर फोकस केलो. आणि ताज्या उपरांत लास्टली जेन्ना आमचे रिफॉर्म्स आमी फायनान्सान केले रिफॉर्म्स हाजेर सगळे एक्सप्लेन केले. आणि द सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल आमी 7 नंबरा वयल्यान आमी 3 नंबराचेर पावल्या. आमचो टार्गेट आसा 2 नंबराचेर ते 1 नंबराचेर पावपाचो. वेगवेगळ्या व्हेरियस इश्यूजचेर नीती आयोगातल्या बैठकीत डिस्कस जाले. हय, त्याच बरोबर आमी 100% हर घर नल से जल जशे पावले, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन केले, ओपन डेफिकेशन फ्री केले. त्याचबरोबर भारत नेट हे घेऊन आम्ही हर घर फायबर हो व्हरपाचो जो प्रयत्न केला. तो भारत नेट आमकां जाता तितके बेगीन भारत सरकारा कडल्यान मेळचे हाच्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा. तातूंतल्यान आमी हर घर फायबर हो प्रोजेक्ट पुराय करता.